नमस्कार. गोवा टुडे साहिल नारुकराचे उकार. सविस्तर खबरां आधी हेडलाईन्स. ब्रॉट यू बाय पंचामृता. रामा काणकोणकाराक जीएमसीत घराकडेन पुलीस प्रोटेक्शन. मुख्यमंत्र्याचे उतर. पणजी हल्ल्याचो निषेध. रस्ते आडायले. विरोधी आमदार एक्टिव्हिस्ट रस्त्यार. वैयक्तिक कारणान रामाचेर हल्लो. हल्लेखोरांची पुलिसांकडे जबानी. धरिल्ल्यांक 5 दिसांचो रिमांड. आतां मेरेन 6 जाणांक अटक. रामाची भलायकी सुदारता. ताका पुलीस सेक्युरिटी. कोडार आयआयटीक विरोध. भाटां कुळागरां सोंपलीं. गांवपण सोंपता. खासदार वेरियात उलयलो. जिल्लो वेंचणुकेक बीजेपीक जागो दाखयात. काँग्रेसीचो उलो. ग्राउंड वॉटर दूषित. हे मानवी प्रदूषण. कोयर सिवेज प्लास्टीक उदकांत सोडटात. नुस्त्याच्या पोटांनी प्लास्टीक. जल प्रदूषण थांबोवपाची गरज. मुख्यमंत्री उलयलो. पखवाडा निमतान 970 जाणांक नेमणूक पत्रां. प्राथमिक शिक्षकांचे 500 पोस्टां खातीर कंत्राटी पद्दतीन भरती. फुडल्या 6 म्हयन्यांत परमनंट. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. आणि वेंचणूक आयोगाची गोंयच्या इलेक्टोरल रोल रिव्हिजना विशीं बसका. प्रायोगीक तत्वाचेर इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनाक हरकत ना. प्रत्येक पक्षाचो बीएलओ जाय. विरोधकांचो मुद्दो. रामा काणकोणकाराक जीएमसीत आणि घराकडेन पुलीस प्रोटेक्शन. मुख्यमंत्री जीएमसीत ताच्या वासपुसीक गेल्ले कडेन उतर दिलें. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचेर निशेध करूंक पणजे रॅली. एक्टिव्हिस्ट राजकारणी उठाचो तेंको. आझाद मैदाना उपरांत आंदोलक पुलीस हेडक्वॉर्टर्साचेर. बीजेपी हेडक्वॉर्टर्साचेरूय मोर्चा. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाचे आडायले. कांय जाणांचेर लाठीचार्ज. Everybody has the right to come and support the activists. Everybody has the right. There is no political mileage over here. Everybody gets the right to talk. Everybody is come over here to support the activists. You know political mileage मुन्ना. क्या हुईचा political आहे जाऊ. Everybody gets the right to talk. बबनदास भंडारी समाज सरकाराकडे मागता. आम्ही SC ST, आम्ही OBC लोक, आम्ही रिझर्वेशनाचे लोक आणि आज आमचेर अटॅक जायत आसा. रामा काणकोणकाराक आतां दुसऱ्याच्या बरोबर पळोवन आयलो. तेजी सगळी बाकी तेजी सगळी इन्व्हेस्टिगेशन केल्या. तेजे सिटी स्कॅन पासून सिटी स्टोरेज सगळें आत्तां तरी कंडिशन तेजे बरें आसा. दोतोर अंडर ट्रिटमेंट तेजी ट्रिटमेंट चालू आसा. तेजे मिसेसीकूय मेळ्ळा. तिणी सांगल्या शिवाय बाकी तिका पुलीस प्रोटेक्शन हांगासर तेज्या घराय कडेन पुलीस प्रोटेक्शन दी म्हटलां. बाकीचे सगळी तेजी काळजी घेवपाक जाय तितके गोवा मेडिकल कॉलेजीन ती सगळे दोतोर तेजी काळजी घेतली. We had said that this movement is started by the activists. The activists put their demands. 3 demands. One of task force, that this type of criminals who are basically hardcore into political nexus, they take task force जावपाक जाय. Number 2, Rama Kankondkar needs to be given protection. Protection in terms of a guard being with him even after his discharge. Number 3, main munda hai to mastermind. Whether this politician is involved, whether a cabinet minister is involved, there has to be no partiality. He has asked the SP. SP has assured him that there will be no favoritism जावपा ना म्हणून. We have no इंचेरिया पुलिसेचेर आमकां विश्वास ना. But all of us together, when it was decided, the next step, based on, we said within 2 days, जो mastermind aha, who mastermind's phone can be tracked, who was this video sent to, when Rama Kankondkar was humiliated, who was this video sent to, तो phone कान तडी पार केला.
सो हे सगळे आम्ही मुखेलमंत्री सांगला की हे इसली स्ट्रॅटेजी चलपाना. They have told us that 7 of them they have already arrested. They've got all 7 of them. That is what they have told us. They were not 6, they were 7. But main हांकां हे डिक्टेशन दिवपी कोण? हांव सदांच म्हणटा हांगेलो पाय कोण हे करपाक भुरग्यां थिंग धाडपाक ते पायक पण हाडपा जायो. हे पायक हाडना जाल्यार कांय जावपा ना. सो ते मेन जावपा जाय. एसपीन सांगला की 24 वरांचो आपणाक टायम दी. 24 वरां भितर कितें आसा ते आमी सांगतले आनी तेच्या बाबतींत आमी एक्शन घेतले. चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला विथीन 2 days कोण कोण हेजे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, कोण कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां आमी एक्शन घेतले. कारण आमकां सगळ्यांक आयज सगळे गोंयकारांक खबर आसा हांगा पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंट आसा आनी त्या पॉलिटिकल इन्व्हॉल्वमेंटाक लागून भियात घालपाची ही क्षमता जी जाल्या म्हटल्यार असो सपोर्ट केल्लो आसा की तुमी कितेंय करा आमी सोडपाचे ना. कोण उलयता तेंचेर आमी अटॅक करतले, कोण आवाज काडटा तांकां आमी सोडपाचे ना. सो ही भिरात घालपाची जी हें केल्ली आसा, हें वातावरण केल्लें आसा हें आमी तरी खपोवन घेवपाचें ना. वैयक्तीक कारणाक लागून रामा काणकोणकाराचेर हल्लो म्हूण दुबावितेंची पुलिसां मुखार जबानी. आतां मेरेन 6 जाणांक धरल्यात. तांकां BNS कलम 109 सकल रामाच्या खुनाचो यत्न म्हूण बूक केल्यात. रामाची भलायकी सुदारता. ताका घरा हॉस्पिटलांत पुलीस सेक्युरिटी. वैयक्तीक कारणाक लागून रामा काणकोणकाराचेर हल्लो म्हूण दुबावितेंची पुलिसांक जबानी. 6 म्हयन्या पयलीं एका प्रकरणांतल्यान तांच्या मदीं खंय वाद जाल्लो. दुबावित्यांक अक्षय पुलिसांनी खंय ह्या पयलीं अटकूय केल्ली. ह्या पयलीं रामा खंय तांकां सोशल मिडिया वरवीं नाका जाल्ली उतरां दितालो, तांचे व्हिडिओ व्हायरल करतालो. त्या वादांतल्यान 6 म्हयन्या उपरांत रामाचेर खुनी हल्लो. ह्या प्रकरणांत आतां मेरेन 6 जाणांक धरल्यात. तांकां BNS कलम 109 खाला बूक केल्यात. मजगतीं रामाची भलायकी सुदारता म्हूण म्हायती मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुडार IITक काँग्रेसीचो विरोध. लोकांची भाटाभेसां इबाड करूंक लोकांच्या पोटा आड येवपाचो सरकाराचो प्लान काँग्रेस थळाव्यांबरोबर म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यात कोडार वचून उलयलो. आमदार शिरोडकार थळाव्याबरोबर रावना जाल्यार जिल्लो वेंचणुकेक खंय लोकांनी BJPची जागो दाखोवचो. ही पॉलिसी जेन्ना असले प्रोजेक्ट हाडटा प्रायस वाडटा सगळे बिझनेस टॅक्टिक्स. तुम्ही म्हणता की लोकल MLA आसा तो बिझनेस करपाक दिल्ली नाल्यार कदेल वेतली ताजी. तर तेन्ना पळय तांकां खबर आशिल्ली बिझनेस ट्रीप म्हणली पळय ताका कनेक्ट करपाक जाय आमी. कित्याक बिझनेस ट्रीप ताजे उपरांत कितलेशे प्रोजेक्ट आयले. रस्ते कर म्हण सांग सुभाष शिरोडकाराक. रस्ते उदक लोकांक निरंकल पळय कितें जालां तें. सो ही बिझनेस सगळे बिझनेस. दीस गव्हर्नमेंट इज बिझनेस जनता पार्टी. कितलेशे तुम्ही कारणां दिली जनावर जावं उदक जावं तुमचे पोट हाचेर चलता. एका सायडीक सरकारान नोकरी दिवंक जायना, कोणाकूच जॉब दिना. सो आपणाचे शेतकामती करून भाजी रोवन सगळे आपणाचे पोट चलयता. ताजेरूय तुम्ही आता खोट मारपाक हांगा आयिल्ले. तर एक विचार करा की हे जर अशी जंगल तोड जाली आणि हो परिसर जर IIT लागून आयलो जाल्यार ह्या जनावरांची परिस्थिती कितें जातली. कित्याक आमच्या फोंडेच्या आमदारान मंत्र्यान म्हटलें की शहरांतल्या लोकांनी जनावरां आतां पोसपाक जाय. म्हणजे जे गवरेडे बी येता पळय तांकां पोसपाक जाय म्हणपाक लागलो तो. म्हणजे ह्या लोकांक न्ही हे जे लोकप्रतिनिधी आतां पळय हांकां बस्ती चडल्या. सो सुभाष शिरोडकरान एक्चुअली हांगा पयलीं उबें रावपाक जाय आशिल्लें. तुमी उबी रावचे पयलीं विरोध करपाक. कारण ह्या गांवांक हांगासर सगळे जर दोंगरार भाग पळयलो बाकीचे सगळे एनवायरमेंटल इश्यूज पळयले, लोकांची डिमांड पळयले जाल्यार ताणें स्वताक सरकाराक सांगपाक जाय आशिल्लें की हो प्रोजेक्ट हांगा आपल्या मतदारसंघात येवपाक जायना म्हणून. गांवच्या आपल्या वोटरांक जेन्ना रस्त्यार हाडून उपोशनां करपाक पडटा जावं असो हें करपाक पडटा तेन्ना त्या आमदाराची फेलियर. ग्राउंड वॉटर दूषित जाता. हे मानवी प्रदूषण. कोयर सिवेज प्लास्टीक उदकांत सोडटात. मुख्यमंत्री उलयलो. आतां नुस्त्याच्या पोटांनी प्लास्टीक मेळूंक लागला. जलप्रदूषण थांबोवंक आयची गरज. मुख्यमंत्री उलयलो. लोक पुलार रावन खंय न्हंयांनी कोयर उडयतात. कारवाई जातली. की आमी म्हणटा आसत जाल्यार ग्राउंड वॉटर आज कमी जायत आसा. इट इज नॉट ओन्ली कमी तर इट इज एन पोल्यूट जायत आसा. आनी इट इज अ पोल्यूट कोण करता तर मॅन मेड पोल्युशन करता. म्हणजे आमी सगळे जाण मेळून पोल्युशन करता. म्हणजे भितर सिवेज मिक्सिंग आसतलें किंवा बाकीचे घाण वेगवेगळ्या पद्दतीचे
आमी म्हणजे प्लास्टीक बाकीचे सगळे बऱ्याच जाणांक संवय आसा की आमी म्हणटा की देवा कडले सगळे काडटात किंवा कोयर काडटात पिशवी बांदून ती डायरेक्टली न्हंयेन उडोवपाची. आमकां खूब पाड संवय ह्या लोकांक, सामकी पाड संवय. घरातलो कचरो प्लास्टिकाच्या पिशवेत बांदून वयता आसतना अस्सो काडून उडोवपाची आनी ते बी स्पेसिफिकली उदकान उडोवपाची. म्हाका समजना तेंचो मायंडसेट कितें तो. तुमी एक वेळ खंयसर तरी कचऱ्याचो ढीग दिसता व्हरून थंय दवरता तें बऱ्या. वाय म्हणजे मांडवीच्या पुलाचेर रावन सुद्दां स्कुटरींतल्यान काडटा आनी पिशवी भितर उडयता. कितें मेळटा तुमकां? अरे ज्या जाग्याचेर डस्टबीन किंवा बाकीचे दवरलेले आसा थंयसर उडयात. ओके, जेणे करून म्हणजे एक तर तो उदक पिड्यार करतात ती प्लास्टीक, थोडी तर प्लास्टीक एक 1000 वर्सां सुद्दां पिड्यार जायना अशें आहा. आनी इतकेंच न्ही, आज नुस्त्याच्या पोटातूय बी प्लास्टीक मेळपाक लागिल्ली आसा. जितके बीग फीश तितके तेज्या पोटान आनी इट इज एन म्हणजे अनडायजेस्टेबल प्लास्टिक्स ही ताज्याय पोटान मेळपाक लागलेले आसा. ताजे दुश्परिणाम हे सातत्यात कालांतरान आमकांच सगळ्या जाणांक आमकां फेस करचे पडपाक लागलेले आसा. म्हणून हांवें म्हटलें की वॉटर पोल्युशन रोखप हें खूब खूब गरजेचें आसा आनी तें जर आमी केलें जाल्यारूच पॉसिबल आसा. सेवा पखवाडा निमतान 970 जाणांक नेमणूक पत्रां सध्या प्राथमीक शिक्षकांचे 500 पोस्ट कंत्राटी पद्दतीन भरल्यात. फुडल्या 6 म्हयन्यांत कर्मचारी भरती आयोगावरवीं पोस्ट कायमस्वरुपी भरतले. शुक्रारा पणजे जाल्ल्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. आमी 450 म्हणजे 500 टिचरां खातीर अपॉयंटमेंट लेटर्स दिता. जेणे जेणे एप्लाय केल्ली, जेणे इंटरव्यू दिली आनी जी क्वॉलिफाय जाताली, थोडी जाणां क्वॉलिफाय जावंक ना बिकॉज ऑफ देर सर्टिफिकेट्स. कोणी रेजिडन्स सारकी दिवंक ना, कोणी कास्ट सारकी दिवंक ना. तिसरें एक्सपिरियन्स, 1 वर्साचे एक्सपिरियन्स आशिल्ले तेय थोड्या जाणांनी कंप्लीट करूंक ना. म्हणून एक्सपिरियन्स हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आमच्यो एक शिक्षकी टिचर्स, एक शिक्षकी शाळा जितक्यो आशिल्ल्यो त्या सगळ्या शाळांनी आमकां ड्युएल टीचर सिस्टम ही इम्प्लिमेंट करपाक जाय. म्हणून आमी 500 टिचर्स आज अपॉयंट करता. एक गजाल लक्षांत घेयात, आयज अपॉयंट करता आसतना तुमी म्हणटले की आमी तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंट करता. हय, आयच्या घडीक आमी तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर अपॉयंट करता. आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर लेटर दिता. आमकां फास्ट ट्रॅक करून सगळ्या शाळांनी 2-2 टिचर्स घालपाक जाय आशिल्ल्यो. बट हेच 500 पोस्टूय बी आमी स्टाफ सिलेक्शनाच्या मार्फत रोखडेच एडवर्टायज जातले. तुमकां एप्लाय करपाची परत संद आसा. तेच परमनंट पोस्ट जे आहा जो कॉम्पिटिटीव हातूंतल्यान फुडें वयतलो तेका मेळटलो. त्या खातीर प्रत्येकान विचार करपाचो आपूण कितलो बरो शिकयतलो आनी आपूण बरो कितलो कॉम्पिटिटीव एग्जाम दितलो हे तुमचेर डिपेंड आसा. त्या सगळ्यांनी फुडें वचपाक जाय. वेंचणूक आयोगाची गोंयच्या इलेक्टोरल रोल रिव्हिजना विशीं म्हत्वाची बसका जाली. बिहारा प्रमाण इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनाक प्रायोगीक तत्वाचेर हरकत ना. गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गदास कामत उलयलो. प्रक्रियेत थंय पारदर्शकता आसूंक जाय. आरजेपी म्हणटा प्रत्येक पक्षाचे बीएलओ जाय. काँग्रेसीचे फुडारी बसकेक आशिल्ले. देशाचे आमचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्यानी जे एक्सपोज केला हाच्या नंतर सगळ्यांनी दोळे उघडपाक लागला की बोगस वोटिंग कशे तरेन जाता आनी वोट चोरी म्हणटी कशी जाता काय म्हणून. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट हे जे ही जी मिटींग कॉल केला इम्पॉर्टंट आसा कारण जे बिहारान जे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जे चालू केला सेम तरेचे रिव्हिजन गोंयान जावपाचें आसा आनी वी वेलकम इट. आनी गोंय सारखे राज्य ल्हान राज्य ऑन अ पायलट बेसीस आमी करूं शकतात. सो आमी तांकां सांगला की वी विल कॉपरेट. पूण वी शूड ट्रान्सपरंट प्रोसेस जावंक जाय आनी सगळ्यांक न्याय मेळूंक जाय. सगळे पक्ष ऑपोजिशनाचे हांगा अलर्ट रावन ह्या इंटेन्सिव्ह रिव्हिजनाचेर नजर दवरतात. स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन सीएम सांगले की 2002 पयलीं जाल्लो. सो आतां 20-25 वर्सांनी परत जाता आनी ते आतां कितें म्हणटा की एवरी बीएलओ घरा घरान वयता आनी फॉर्म दितले आनी तो क्वॉलिफायींग जो वोटर 2002 वोटर आसा ताका कांय डॉक्युमेंट दिवपाची गरज ना. आनी ताच्या नंतर तो कोण ताजो आवय बापूय जर त्या रोलान आसा तर ताकाय दिवपाची गरज ना. नेवो वोटर आहा म्हणजे 2002 कोण वोटर ना ताका डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करचे पडटले आनी कोण ड्युअल वोटिंग तुका मेळटा जाल्यार तेंचे सांगचे पडटले. आनी तेंच्यांनी क्वॉलिफायींग डेट दिला 1987 म्हणजे कोण सिटीजन गोंयान आहा ताका तो क्वॉलिफाय जाता अशी डेट दिला. आनी हे मॉनिटर करपाक पार्टीन डायरेक्शन दिला की तुमी 40 कॉन्स्टिट्युन्सीनी BLA 1 म्हणून अपॉइंट करपाचो पण पार्टीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह. आनी BLA 1 मागीर BLA 2 करतलो म्हणजे 1732 जे बूथ आहा थंयसर BLA 2 म्हणजे पार्टीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतलो. ती फॉर्मां ते सगळे BLA करून कलेक्ट करून तो BLO दितलो. सो असो प्रोसेस सांगला. सो बेगीनच्या बेगीन आमकां हे दोन्ही BLA 1 आनी BLA 2 अपॉइंट कर सांगला. हितून जे आमचे दुर्गादान सांगला की जे वोट चोरी जे आहा डुप्लिकेट वोटर्स ते आमचे
पार्टीकूय मॉनिटर करूंक मेळटा. आम्ही भारतीय जनता पार्टी आम्ही अशें पळयतले की ह्या वर्सा फूल 100% BLO हाऊस टू हाऊस वतलो आणि तो वोटर्स आसा काय ते चेक करतलो. Usually they used to go around 60-70%. Now we will see through our BLA2. BLA2 is a booth level person of our appointed officially. We will see that BLO goes to 100% in all 1732 parts of the world. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली? म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही म्हजी जापसालदारकी आनी सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपून म्हजें कर्तव्य आसा. आनी हे सगळें शक्य जालां पंचामृताक लागून. भारताचे पयले फॉर्टिफायड तांदूळ आनी हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातल्या पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफायड. खूप सोसले, आता वगैरे रावचे ना. 2 दिसां भितर पिवपाचे उदक खात्याच्या मंत्र्याक मेळटले. आमचो प्रश्न सुटलो ना जाल्यार ते सरळ विचारतले म्हूण हाणजोणा झरीवाड्यावेले लोक उलयले. शिवोले झरीवाड्यार लोकांचे फाटल्या 1.5 वर्सां उदकाचे हाल. तिडकल्ल्या लोकांनी म्हापश्या PWD कचेरीचेर मोर्चा व्हेलो. PWDचे टँकरांतले उदक घेतले जाल्यार पयशे फारीक करचे पडटा. पयशे ना जाल्यार उदक मेळना. लोकांच्या नळांक उदक ना, मात बिलां वाडून येता. उदक सामकें गरजेचें, मात फाटलीं कितलीं वर्सांच जालीं झरीवाड्यावयले लोक उदकाक तळमळटा. तिडकल्ल्या लोकांनी PWD खात्याचेर मोर्चा व्हरून अधिकाऱ्याक दारेर धरलो. हांव खूब सिनियर आसा. हांव 100 पावट येयला. 4 इंजिनियर गेले हांगले आनी तुमी सांगता तुमी जुलयान येयला म्हणून. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. बरोबर. तर तुमकां अधिकार ना सांगपाक आपूण जुलयान येयला, आपणाक काय खबर ना म्हणून एस्टिमेट करून धाडल्या सांगला तुका. हो हांव आतां 10 वर्सां जाली आयकता. I'll tell you, the pipe is so big. So it depends on the number of flats or number of villas. I'll show individual properties, hotels, which have big pipes. Definitely, it is as per norms. Norms, suppose hotel is. So the lockdown, mudakut mehana, people are suffering. Last 2 years, people are not getting. Everybody suffering. See, I'll tell you one thing. Let me tell you one thing very clearly. We are not come here for fun. If you cannot certify the people, if you cannot give us the proper quota, then leave this place and go. Andregar biasana amka full udi घेता रे. पण आता आमका उदकाचो थेंबो ना. डिलेला का केल्याने काय आणि पियो ना काय ना आम्ही जाणटी मनशां. अप्रुव्हल जातले ते. तू सांग कोणाकडे आम्ही त्याला गडबड. तू कोणाकडे वयतले सांग आमकां. आम्ही आता वयता. कोणाकडे वयता. तो म्हणटा आणि कोणाकडे तेजेकडे आता वयता. कामाचा काही लाश आलो तेजेकडे वयता. उदकाचे त्रास म्हणून आम्ही हे पावडे चडटा. पहिली येयली 3 फाटी तेन्ना सांगलें चला तुमकां टँकर धाडटा. एकूच फाट टँकर धाडलो आमकां. दुसऱ्या फाटा आमकां उदीक ना. मदींच कोणाक दिलें जाण. आनी हांगासून सांगलें पाय करून येतले कितें करून येतले म्हूण ते कोण ना. मागीर पूण आमकां दिला जाल्यार नाजाल्यार 4 दीस 5 दीस उदकूच ना. टँकर बाबा धाड रे यो रे बाबा ना. हे कारणानसून ते कारणान
हातीन पैसे पडले मी आता मागीर अर्लियर आय टू गेट द reading was 3142 3142. It is for the past November 2024 till date. It is same, the reading is same, but of late from the past 3 months he's telling me meter is not working, but I have changed my meter just 3 months ago. Prashant has changed the meter, still the reading is the same. If there is no water, the reading is same. The next step astalo the minister for drinking water jan asa सुभाष फळदेसाय ताका वचून मेळटले आनी ताका सांगतले बाबा तूं करता काय करना तें आमकां सांग, खरेंच सांग, तूं आमकां उदक दिता काय दिना म्हणटाले आमी आनी कितें करता, बाय खर्च चालू करचे पडटले आमकां. दिता डेडलायन म्हणल्यार फाल्यां परवा वचोकूच जाय आमकां उदक जाय, उदक जाय, प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर. गोवा माइल्स टॅक्सीवाले भाडे घेवन काणकोण येतात, वतना भाडे घेवन चल्ले. थळाव्या टॅक्सीवाल्यांक भाडी मेळना म्हूण टॅक्सीवाले फुर्योज. पुलीस स्टेशनार ट्रॅफिक सेलाक खंय कंप्लेनी केल्यात. मडगांवच्या गोवा माइल्स टॅक्सी ड्रायव्हराचेर काणकोणच्या टॅक्सीवाल्यांनी केलो हल्लो. व्हिडिओ व्हायरल जालो. टॅक्सीवाले मानूंक तयार ना. गोवा माइल्स टॅक्सीवाल्यांक लागून थळाव्या टॅक्सीवाल्यांक भाडी मेळना म्हूण काणकोणचे टॅक्सीवाले मिडिया मुखार. खूप प्रॉब्लेम जालो आसा. पयलीं आमी भाडें बरें मारताले, जो पर्यंत गोवा माइल्स आयले पळय ते दिवसान आमकां खूब प्रॉब्लेम जालो आसा. कित्याक आमकां एक मेळना, ते ड्रॉपा येता फक्त आनी ते घेवन वता, ते येता सवाय भितर आनी परत ते घेवन वयता, आनी त्या देखून आमकां प्रॉब्लेम जालो आसा. आनी आमकां कशेंच भाडें मेळना आनी ते दिसान दीस रावता, 8-8 वरां 10-10 वरां गाडयेन न्हिदता ते हांगच्यान भाडी व्हरपा खातीर. थोडे खाली येता, खालीसा येवन परत घेवन वता. हो एक मोठी प्रॉब्लेम जालो आसा. त्या देखून आमगे 2-2 दिसान 3 दिसान गाडी सुद्दां सुटना आमची. आमी कितें केलां सगल्यांनी पुलीस स्टेशनाक आमच्या ट्रॅफिक सेलांक सगळे इनवोट केल्ल्या की आमकां अशें स्टेशन करचें न्हू. केन्ना दिली तुमकां कंप्लेन? आमी सर दिला एक 15-20 दीस जातले. ट्रॅफिक सेलाकूय आमी कंप्लेन रजिस्टर केला. तशेंच आमी पुलीस स्टेशनारूय आमी सांगला की बरोवन दिल्ल्यान सगळ्यांनी सायन्यूय दिल्या टॅक्सीकारांनी की ते स्टेशन करता पळय ते मातशें बंद करचें म्हणून. मडगांवां गोवा माइल्स टॅक्सी ड्रायव्हराचेर काणकोणच्या टॅक्सीवाल्यांनी हल्लो केला म्हूण व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. आमी कांयच करूंक ना म्हूण टॅक्सीवाल्यांनी स्पश्टीकरण दिलें. मडगांव व्हिडिओ व्हायरल जाला की आमी काणकोणकारांनी टॅक्सीकारांनी खंय त्याच्या ड्रायव्हराक कोणाक मारपाक गेलो, एसोल्ट केलो म्हणून, अटेम्प्ट टू मर्डर केले म्हणून तेमी हें घातला व्हिडिओ जे गोवा माइल्साचे. हांव एक सांगूंक सोदतां, आयज पासून काणकोणाक आयज आमी टॅक्सीकार हे भाव आमचे आहा ते येयला, कित्याक ही आमचे डायरेक्ट ब्लेम अशी जाल्या. आमी आयज पासून काणकोणाक कोणाक एसोल्ट, कोणाक ड्रायव्हराचेर जावं कोणाक ज्यो गाडी येता आमी केन्ना कोणाचेर हें करूंक ना, हात मारूंक ना, कांय ना, गाड्यो मारूंक ना. आमी सांगता हे आमचेर एक डायरेक्ट ब्लेम कशें घातला. जाल्यार सरकारान प्रकरणांत लक्ष घालचें म्हूण काणकोणचो काँग्रेस फुडारी जनार्दन भंडारी उलयलो. आमदाराची लक्ष ना खरें. हो विशय गांभीर्यान घेवपा जाय. हो हेंगेलो पोटपण्याचो प्रश्न आसा. तुमच्या नोकरी दिवपा जायना. आतां पळय गोवा माइल्स हाडली कोणी हाडले? सरकारान हाडली. तुमकां खबर ना पारंपारीक वेवसायीक कोण आसा ते खबर ना. काणकोणाक गोंयांक खबर ना. हो वेवसाय कोणी केला? टॅक्सीचो वेवसाय कोणी केला? आमच्या लोकांनी, आमच्या गांवच्या लोकांनी पारंपारीक व्यवसाय हो तेमी केला. आनी त्या तुमच्या व्यवसाय तुमी एक बाकी एक फेसिलिटी बरें आसा, संरक्षण दिवपा जायना. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. कोंकणी भाषा मंडळाचे अंदूचे पुरस्कार जाहीर. मंडळाच्या 63व्या वर्सुकी दिसा भेटयतले. सुवाळो मंगळारा 30 सप्टेंबराक सांजे फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरात जातलो. कोंकणी भाषा मंडळान मिडियाक पुरस्कारा सुवाळ्या विशीं माहिती दिली. कोंकणी भाषा मंडळ पुरस्कृत सेवा पुरस्कार ह्या खेरीत आमी 2 कोंकणी म्हालगड्यांक आमी पुरस्कार भेटयतात. तातूंत फोंडे बांदोडे ह्या गांवचे गोमानी सर शिवनाथ आई नागेशकर हांकां हो पुरस्कार फावो जाला. आनी सातोशे काणकोण हांगासरले गोमानी सर उल्हास पै भाटीकर हांकां हो सेवा पुरस्कार फावो जाला. शराफीन कोता हांणी पुरस्कृत केल्लो फेलिसियो कार्लो यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार ह्या खेरीत एच मनोज हांकां फावो जाला. आनी विजय सरदेसाय पुरस्कृत माधवी सरदेसाय यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार गोंय विद्यापीठाचे कोंकणीचे प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश बरेकर हांकां हो पुरस्कार फावो जाला. दिनेश मणेकर पुरस्कृत चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभलेखन पुरस्कार सकाराम बाब बोरकार हांकां फावो जाला. तर लिबोरियो फुर्तादो ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार डेनियल डिसोजा हांकां फावो जाला.
विन्सिक पाद्रुश हांणी पुरस्कृत केल्लो जुजे पेदास पाद्रुश यादस्तीक युवा कार्यकर्ता पुरस्कार. ह्या खेपेक आमी दोन कोंकणी कार्यकर्त्यांक हो पुरस्कार भेटयतात, प्रसाद बाब पांगम आनी फ्रांसीस बाब फेर्नांडीस हांकां. फादर मोरेन डिसुजा युवा साहित्य पुरस्कार ग्लिनिश डायस हाका फावो जाला. उल्हास ज्वेलर्स पुरस्कृत उल्हास आनी श्रीमती मीता वेडेकर युवा उद्योजका पुरस्कार वेनिस अल्मेडा हिका फावो जाला. बाल साहित्य पुरस्कारा खातीर योग्य पुस्तक नाशिल्ल्यान आमच्या परीक्षक पॅनलान नांव सुचयलें ना. श्रीधर कामत इश्ट परिवार पुरस्कृत श्रीधर कामत यादस्तीक साहित्य पुरस्कार आरमान बाब फेर्नांडीस हांच्या फुला कोलकरी ह्या निबंध पुस्तकाक फावो जाला. उदय देशप्रभू हांच्या संघर्षकाणी ह्या चरित्रात्मक पुस्तकाक रॉक बारेटो साहित्य पुरस्कार फावो जाला. तर कोंकणी भाषा मंडळ पुरस्कृत रमेश वेळुस्कर यादस्तीक पुरस्कार चेतन आचार्य हांच्या यादीचो गांव ह्या कविता पुस्तकाक फावो जाला. दिनेश बाब मणेरकार पुरस्कृत रामनाथ मणेरकर यादस्तीक अणकार पुरस्कार शैलेन मेहता हांच्या आनी अणकारीत केल्ल्या मुंबयचो व्यापारी ह्या पुस्तकाक फावो जाला. सुर्ला सिद्धेश्वराच्या देवळांत भाविकांची वार्षिक बारस जाली. चौथी उपरांत पयली एकादशी दिसा रातयां हो उत्सव जाता. भाताच्या राशींचेर नांगर थापून करून थंय थळावे शेतकाचो वावर सुरू करतात. साखळे सुर्ला बारस खासा रिपोर्ट. सुर्ला सारकेल्या शेतकीय वाठारांत जातल्या पारंपारीक बारस ह्या उत्सवा विशीं थळाव्यान म्हायती दिली. पयलींच्या काळी नांगर हाडपाची पद्दत म्हणजे पयलींच्या काळी कितें जातालें एक्चुअली खरी बैलजोडी घेवन ते नांगरणी करप. सामुग्री निर्माण जाल्ल्या कारणान बैलजोडी ना जाल्यार आनी नांगरूय ना जाल्यार मशीन जाले आयल्या. पूण जी पयली पासूनची जी परंपरा आसा ती परंपरा त्या लोकांनी जल्मी लोक जे गाडी लोक आसा त्या लोकांनी चालू दवरले आनी आमी तेजो पाठपुरावो आतां युवा पिढी खातीर पावच्या खातीर ते चालू आसा. तो नांगर जो आसा प्रत्येक वर्सा जे सुतार समाजाक आसता ते सुतार समाजाक दिल्ले आसा. बाकी सगळे तेचे म्हणजे जे कार्य तांकां वांटून दिल्ली आसा. आतां देवीचे सेवेकरी म्हणटा जे आसता तेंच्यांनी ते दिवा वात कितें करपाची ती प्रथा तेंच्यांनी करपाची. ब्राह्मणां पासून तो चरू जो प्रसाद जो आमी वापरता तो करपाचो. तो चरू हाडून हांगासर हे केल्या उपरांत नांगराची विधिवत पुजा करता आनी बैल नासल्या कारणान 2 मनीस घेता आनी अशेंच आमी शेत नांगरणीचो शुभारंभ जालो असो म्हणून करता. आनी तो चरू थंयसरलो आसता तो सगळ्यांक आमी तो वाटतात. जल्मी समाजा तर्फे गाडी समाजा तर्फे सगळ्या गांवांक निरोप दिलो वता की आयच्यान तुमी ही बारस जाल्या शिवाय आमकां कसलोच हें पयलीं पासूनचें आसा. जो पर्यंत बारस जायना तो पर्यंत आमकां शेतान देवपाक मेळना. युवकांनी ह्या उत्सवांनी भाग घेवपाची आनी परंपरा टिकोवन दवरपाची गरज थळाव्यान उक्तायली. ही प्रथा अजून पर्यंत गाडी जी आसात आनी आमचे जे सुर्लाचे लोक आसा तेंच्यांनी अजून पर्यंत चालू ठेयल्ली आसा आनी ही परंपरा फुडें चालू उरतली जाल्यार आयज ते आमकां जाणटेच दिसता. तर आयचे आमचे यूथ आसा पळय तेंच्यांनी तितून इन्वॉल्व जावपाक जाय. आमचे जे भुरगे आसा तेंच्यांनी फुडाकार घेवपाक जाय. त्या खातीर आमच्या सगळ्या युवकांक हांव एक विनंती करतलो की आमी शेतीन आयज फुडें सरलेलेच आसा. शेतीन पयले लास्ट इयर सुद्दां आमचे युवक आसा पळय ते शेतान देवल्ले आसा आनी ते युवक आयज प्रत्येक गजाल जी आसा ही जाणट्यांनी थेयल्ली थंय वयता. पण अश्यो ज्यो परंपरा आसा भरपूर परंपरा आसा त्यो परंपरा युवकांनी फुडें सरून ताका प्रोत्साहन दिवपाक जाय. युवकांनी ह्या उत्सवान सामील जावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही जे खातात ते तुमच्या भलायकीत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पैशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले अँटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणात हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घराघरांत पंचामृता हेल्थीफाय.